नमस्कार. आईच्या तोणया मेळान तुमकां सगळ्यांक येवकार. आमी फाटले कांय दीस जाले तोणया मेळी सिरीज तुमच्या मुखार घेवन येतात आनी विशय आसता तो म्हणजे राजकारणाचो. आमकां सगळ्यांक खबर आसा की लोकसभा वेंचणूक आतां जाहीर जाल्ली आसा आनी गोंयान आजून मेरेन जे मेन म्हणजे सावथ गोंयचो सीट जो आहा त्या सावथ गोंयच्या सिटा बद्दल दोनूय पक्षां कडल्यान जे काँग्रेस जावं भाजपा आजून उमेदवार जाहीर जाल्ले नात. ते केन्ना जातले, बाकीच्यो राजकीय घडामोडी कश्यो सुरू आसात, कितें चालू आसा हेजेर आमी भासाभास करता. आयज आमच्या बरोबर आसात आमचे संपादक संचालक राजू नायक सर, तशेंच गोमंतकाचे चीफ रिपोर्टर अवीत बगळी सर, जे ऑन फिल्ड ह्यो सगळ्यो घडामोडी ज्यो आसात ते ट्रॅक करतात. सर, सगळ्यात पयलीं आमी जशें म्हटलें की आजून सावथ गोवाचो सीट ना काँग्रेसीन ना बीजेपीन आजून डिक्लेअर करूंक ना. कित्या खातीर ही परिस्थिती, हें अशें पयले फावट जाता अशें सर दिसता तुमकां काय ही जी राजकीय परिस्थिती निर्माण जाल्या हांव मरे अविता कडेन खरें म्हळ्यार अवित एक इंट्रस्टिंग गजाल जाल्या. प्रत्येक मिडिया हाऊस किंवा प्रत्येक रिपोर्टर आपापले नांवां काडटा. कितले 7-8 नांव जालें ना? 7-8 नांवां स्टार्टिंगच्यान कोण कोण जालो सगळ्यात पयलीं ती सुवर्ण तेंडुलकर म्हणून न्ही, तेजे पयलींच्यान ताजे पयलीं शेफाली वैद्य पयलीं 3 नांवां 5 नांवां जालीं. पळय आमी दिताले ते खंयची नरेंद्र सावयकार, दामू नायक आनीक सामको पट्टीचो खेळगडो बाबू कवळेकार. ही नांवां पयलीं आयलीं. तवडकाराय आशिल्लो आनी मागीर दिगंबर कामताचें नांव आशिल्लें. ते फाटीं चल्ले. आनी आमकां ते कितें सांगताले की दिगंबर कामतीक दितात, दिगंबर कामतीक. इतल्यान म्हाका एक तर ज्येश्ठ मंत्र्यान सांगलें की वी वॉन्ट टू किक हिम टू दिल्ली. कळ्ळें तुका? सो दिगंबर कामत सीएम आसले रेशींतलो एक मनीस गेलो. सीएम रेशींतलो जालोच, पूण ताका मंत्रीपद जर दिलो सुद्दां जर जालें जाल्यार ताका एक प्रबळ मंत्रीपद दिवचें पडटलें. कोण शेअर करतलो आपलें सारकें. सो तांकां कोणूच दिगंबर हांगा नाका जालो. इतलें की कांय जाणां दिगंबर बीजेपीन आयिल्लो नाका आशिल्लो. तो इतलें इंट्रस्टिंग पळय. सो ही 3 नांवां जालीं पयलीं. मागीर नांव आयलें शेफाली वैद्य आयले. मागीर सुवर्णा तेंडुलकर येयले. मदीं मुख्यमंत्र्यांच्या मिसेसीचे सुलक्षणा सावंताच्या नांवाची चर्चा सुरू जाली. सारकें. दिव्या राणे आशिल्ली. दिव्या राणीकय ती मडगांवची, सेम म्हाजी बापोल भयण. आतां पल्लवी धेंपे जे पळय नांव येता. कितली जाली नांव म्हणजे ट्रॅक विसरलो, 3-4 शेफालीचे 4थे जाले, 5वें सुलक्षणा सावंत, 6वें तुमी दिव्या राणे म्हणटा ते, 7वें पल्लवी. सो ही 7 नांवां तरी जाली. करेक्ट. तातूंत आनी एक नांव येयलें तें म्हणजे काबराल डार्क हॉर्स जायत काय कितें अशें एक नांव मदीं सुरू. पूण ही सगळीं म्हाका एक सांग, ही सगळीं एका बीजेपीच्या प्रमुख नेत्यान, प्रमुख म्हणटा हांव 2 नांवां घेता, मुख्यमंत्री आनी प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे हांणी एक तरी नांव घेतलां ऑफिशियली. हांच्यांनी नांव घेवंक ना. आनी मुख्य म्हणजे तेंच्यांनी अशें ऑन रेकॉर्ड सांगलां की गेल्या 5 दिसान कॅन्डिडेचर ह्या विशयाचेर आमचेर कोणीच दिल्लीच्यान भासाभास करूं ना. ऑन रेकॉर्ड तेंच्यांनी सांगलां. म्हणजे 5 दीस उमेदवारीची जी नांवां येता ती कोणाच्या तरी मनांतलें क्रिएशन आसता अशें म्हणूं येता आमी. कित्याक ते ऑन रेकॉर्ड आसा की आमचे कडेन बाबा 5 दीस कितें चर्चा जावंक ना. ते फक्त इतलें सांगता, कोणी तरी विचारलें की आयच्या लिस्टान येतले, आयच्या लिस्टान अशें 3 दीस तरी सेगीत आमी वाचता. म्हणजे प्रदेशाध्यक्ष सांगता की आयच्या लिस्टान येतले. आनी हातूंत भितर मरे एक बरी गजाल जाली की जेन्ना हें पळय जी 2 नांवांची लिस्ट घेवन खंय हे 2 नेते पंतप्रधाना मुखार गेले तेन्ना ताणें नांव पळयलें, अरे तुमी पडपी उमेदवार कित्याक हाडल्यात, पराभूत उमेदवार, कारण स्वता दिल्लीनी हाजे संदर्भात सर्वेक्षण केल्लें. सो तुमी बायलेक दियात असो थंय आयलो. सो ताजे पयलीं दिगंबर कामत हें नांव जवळ जवळ तांचें म्हणणें निश्चित जाल्लें दिल्ली. फक्त दिगंबर कामतीन दिल्लीक आपयलो. दिल्लीक ताणें सांगलें की आपल्या वयाचें कारण, आपली पिराय, इलेक्शन आतां लडपाची, हेल्थ म्हणल्यार ताणें आपल्याक इंट्रस्ट ना. ताज्या नंतर ते म्हणटात की नवीन नांवाची चर्चा आनीक सोदासोद सुरू जाली. पूण मागीर एक सांग, ही सगळीं नांवां जी पळय कितें आसात ही नांवां पत्रकारान तयार केल्लीं नांवां. ती नांवाचेर हांव येताच मागीर. पूण म्हाका एक मोठो प्रश्न हाचेर एक दिसता की बीजेपीन जे जर वक्तव्यां जर तुमी ऑन रेकॉर्ड केल्ले, ऑफ द रेकॉर्डाचेर नाका, ऑन रेकॉर्डाचेर वचया. ऑन रेकॉर्ड अशें ते सांगता की आमी आमचें कॅम्पेन सुरू केलें, आमचे कॅम्पेन ऑफिस आमी थंय उक्ते केले, आमचे घराघरांत प्रचार सुरू जाला. आमी सांगता की आमचे जे कमळ निशाणी आहा तेच कॅन्डिडेट
ते जर सत्य जर धरले जाल्यार विनेबिलिटी क्रायटेरियाचो प्रश्न येता खंय? येत ना न्ही. बीजेपी जर सांगता की कमळ ह्या निशाणीचेर आमी लढटले, तेच आमचे जर कॅन्डिडेट जाल्यार कोणाकय तिकेट दिली जाल्यार येवं शकता रे. इतलो हें जावपाची गरज ना, गरजच ना न्ही. डिक्लेअर करून उडोवपाचो. म्हणजे हाचो अर्थ की तांकां खंय तरी ती सीट वयतली आमच्या हातीन, हाका दिली जाल्यार वयतली काय कितें, ताका दिली काय वयतली काय, ही धाकधूक आसा. ना म्हाका आनी एक म्हजो एक गजाल खरी की बीजेपी कडेन बायलो, जेन्ना ताणें म्हणलें बायलो आमकां कॅन्डिडेट जाय सोदतले आमी, खूब बायलांनी कॉन्टेक्ट केले लिडरशिपे कडेन, हें म्हजे कडेन म्हायती आसा. कितल्योश्यो बायलो मुखार आयल्यो, आमकां कित्याक ना. आनी बीजेपीचे जर एकूण पयल्या दिसा जर तानावडेन म्हाका सांगलें की आपूण फोन घेवन बेजारलो म्हणून, इतल्या लोकांनी आपणाक सकाळ पासून फोन केले. एक्झॅक्टली. सो हाजो अर्थ असो की बायलो आसात, बायलो प्रामाणीकपणान काम करपी आहात, कॅडरांनी बायलो आहात, पूण बीजेपीची लक्ष बायलांच्या कॅन्डिडेटा कडेन वचना. म्हाका कारण तांची बांदणी अशी आसा, कोर समितीन जवळ जवळ बायलो ना. मागीर तांची पयची वयली पयची डिसिजन कॅबिनेटान ना. म्हणजे तेंचे कडेन आतां 3 MLA आसात. एक्झॅक्टली. ना अशें ना. पूण त्यो बरें आसात म्हळ्यार कितें, तिनूय कॅन्डिडेट कोण तरी घोवाले बायलो त्यो ना, पण ते कॅपेबल आसात. सगळें बरोबर आहे. म्हणजे गोवा ड्रॉप करून भायलेक दिवची अशें तशेंच आशिल्लें न्ही. तशेंच दिवं येताले. आपण जेनिफर मॉन्सरात ही मंत्री आशिल्ले न्ही, ताका काडटात आनी तेजी घोवाक तिकेट दितात. बट कॅपेबल तेंचे कडेन आसा, ना अशें ना. सर हेतून ह्या सगळ्या हेतून एक म्हणजे बीजेपी तोंड कशी पडले अशें म्हाका दिसता. कशी सर? पूण हांव मरे ताजे पयलीं हो तोंड कशी पडलें हांव तुका एक विचारपाक सोदतां, वो तुजो मुद्द्याचेर येवचे पयलीं एक सांग म्हाका की बीजेपी कडेन आज सावथ गोवान एक मोहरे आहा मरे, टॉप मोहरे. दिगंबर कामत तांचे कडेन आसा, तांचे कडेन रवी नायक आसा, तांचे कडेन बाबू कवळेकर जो फाटल्या वेळार सार्दिनाक जिखून हाडपा खातीर जे ताणें म्हत्वाची भुमिका बजयली. तो तर इतलें म्हणटालो की सार्दिनाक 7 वर्सां वताले, बाबून फक्त जालो प्रचार खरो आपूण करतालो. ताजे नंतर ढवळीकार बंधू आसात, तवडकार आसा. सो हे दे व्हडली जर फौज सगळे नांवां घेवपा सारकी जर आसा. मावीन आसा, संकल्प आहा, फूल ताजी आसा वाश्कोन, म्हणजे मुरगांव तालुक्यांत तिनूय तेंचे आहा. तशें पळोवपाक गेल्यार सगळें टोटल तांचे कडेन आहा मरे. टोटल तेंचे कडेन आहा. सहज जिखून येवपाक शकता. अपक्ष आहा ते तेंच्या वांगडा आसा. तरी हातून अशें म्हणूं येता आमी, म्हणजे आतां जर निश्कर्श पॉलिटिकल काडटलो जाल्यार तेंचे बरोबर आयल्यात ते आमदार लोक येवना अशें तांकां घडये दिसता. ना अशे तरेची एक चर्चा आसा, जी चर्चा हांवें म्हज्या आयतारच्या लेखान भितर हांवें ताचो उल्लेख केला. ती चर्चा अशी की केंद्रान म्हणजे केंद्रीय भारतीय जनता पक्षान गोंयान वेगवेगळे जे सर्वे केले तातूंत काही पॉलिटिकल सर्वे आशिल्ले, उमेदवारा संदर्भात आशिल्लेच. ह्या पॉलिटिकल सर्वेन तांकां दिसून आयलें ते अशें की तुमी आमदार फोडून हाडले पूण मतदार हाडले काय कितें सारकें. सो आनी दुसरें कितें जालें की दुसरें आनी एक गजाल कितें जालें, ज्या पद्दतीन फोडाफोडी केली कारण तुमचे कडेन ऑलरेडी बहुमत आशिल्लें, तुमचे कडेन मगो पक्षान सपोर्ट दिल्लो, अशे परिस्थितीत तुम्ही काँग्रेस आनीक तोडफोड करपाची गरज आशिल्ली काय कितें? कितें जाता लोक जेन्ना खंयच्याय पार्टीक मत दितात तांकां खबर आसता ऑपोजिशनान हे बसतले, तांकांय जेन्ना उबारून व्हरतात तेन्ना लोकां मदीं एक राग उत्पन्न जाता. तो आसात एक विशय. आणि दुसरो म्हणजे बीजेपी कितले तरी म्हटले तेंच्यांनी ती एक केडर बेस पार्टी. वर्षानुवर्षा कांय घराणी जी आसा किंवा कांय लोक आहा ते बीजेपी सत्तेर आसूं नसूं ते तेंच्या वांगडा रावल्ले मनीस आसा. बरोबर. आतां भायल्या मनशांक जर घेवन जर तेंच्यांनी जर उमेदवारी दिली जाल्यार हे लोक कशे रिएक्ट करतले हो एक तांकां एक साशंकता आसा. कित्याक तुमी जर पळयलें जाल्यार फाटल्या खेपेक 10 लोक जे हातूंतल्यान काँग्रेसींतल्यान बीजेपीन आयिल्ले आयज कितले जाण आहा ते विधानसभेन ते घरा गेले न्ही. बीजेपी तांकां सारवार करूं शकली ना. सामकें खरें. बाबू कवळेकर ग्लॅरिंग उदाहरण, इतली वर्सां जिखून येतालो बीजेपीन येतकी पडलो. बाबू आजगांवकर एक्झॅक्टली तो एक व्हडलो लिडर. सामकें खरें. विचित्राक तेंच्यांनी तिकेट दिवन आशिल्ली. बरोबर. म्हणजे जे बीजेपीन येयल्ले ते आतां कोणूच ना एक्टिव्ह अशें जालें ना किंवा तेंची काय व्हॅल्यूच ना राजकीय अशी परिस्थिती आसा अशें जालें. सो हाजो अर्थ मतदार हो एक म्हत्वाचो घटक. तेका लागून ते भिता. म्हणजे आमदारांची संख्या तांकां कागदाचेर दिसता सावथ गोंयान आमचे कडेन इतले आमदार आसा. बरोबर. पूण प्रत्यक्षान तेंची ग्राउंड रियलिटी आहा ती कदाचित तुमी म्हणटा ते सर्वेन तांकां सत्य समजलें आसतलें की लोक आमच्या वांगडा ना. लोक ना. तेका लागून ते असो एक कॅन्डिडेट सोदता की जाका क्लीन इमेज प्रामाणीक म्हणून वतलो आनी जाचे कडेन बॅगेज ना, फुटून येवन पळय तिकेट दिल्ली अशें म्हणजे अशे तरेचे अशें दिसूंक शकता. कारण फुटून येयल्ल्या मनशाक तिकीट दिवप म्हणजे साश्टीकार वोटर म्हणटा तो सारको जागृत
हय कारण ताज्यो तांच्या वांगडा रावप म्हणून ग्रामसभा guarantee तांच्यो ना. पंचायती ग्रामसभा सामक्यो Active वॉलटायल असतात. आणि दुसरें कितें जालां की दुसरें ना म्हटले तरी कांय इश्यू जे आसात ते सॉल्व जावना ते म्हणजे पासपोर्टीचो पोर्तुगीज पासपोर्ट प्रकरणात काय करू शकले ना कित्याक कोड ऑफ कंडक्ट लागच्या पयलीं तो प्रश्न सॉल्व करता अशें तेंच्यांनी सांगिल्लें. दुसरो दाबोळे एअरपोर्टाचो विशय जो आसा जो आमकां आतां हांगा ल्हान दिसता पण इलेक्शन जशें लागीं येतलें न्ही तेन्ना आरोप ज्वलंत करताना जातले. ते वयर येतले सगळे विशय. इवन ते डाबोळी भितर ते नेवी जी घरां घरां उडयतात तो एक व्हडलो त्या एरिये भितर इशू विशय आसा. तेचेरूय तोडगो ना. ते कितें म्हणटा की आमचे हांगा सरकार आसा आणि दिल्लीन सरकार आसा आमचे डबल इंजिन सरकार आसा तर आमकां हे प्रोटेक्शन दिवंक शकना अशी एक भावना निर्माण जाता. आणि गोंयान कितें जालां की प्रत्येकाचे सोयरे धायरे लागीं सगळे आसता म्हणजे एका जाग्यार जाल्ल्याचो परिणाम न्ही. आतां वाश्कर कोणाची घरां मोडली ताचो सोयरो सांग्यार आसता काणकोण आसता तो बेजार जाता किंवा नॉर्थाक सुद्धा असता. नॉर्थाक सुद्धा आसता अशें तेचे इफेक्ट खूब आसता. आणि So, एकंदर आमी दुसरें आमी हालीं पयर चर्चाय केल्या हाजी की अल्पसंख्याक वोटर हो कांय प्रमाणार भाजपाचेर नाखूश आसात आनी भाजपान सद्याचे म्हणजे गोंयचे नेतृत्व आहा ताणें साश्टी जिखपाचे नदरेन जो पर्रेकार बिशन सालसत करतालो साश्टी जिखपाचे नदरेन जवळ जवळ दुर्लक्ष केलें. पोपाक आपोवपाचें जे निमंत्रण दिवपाचें जे कितें तेंच्यांनी चलयलां न्ही हे तांकां हे करपा खातीरच केलां म्हणजे अल्पसंख्याक मतदारांक आकर्शीत करपाक खातीरच तेंच्यांनी ते हे केलें. नाल्यार इलेक्शनाच्या तोंडाचेर ते डिक्लेअर करपाची गरज कितें आशिल्लें. एक्सपोजिशन सादारणतः डिसेंबरान आहा मेन आमचे 7 तारखेक ते इलेक्शनाचे सगळो प्रोसेस सोंपता करपाचें आसलेलें मेच्या दुसऱ्या हेका करपाक येता आसलें. सामकें खरें. म्हणजे सर एकंदर पळयत जाल्यार बीजेपीक कॉन्फिडन्स ना तसो ना अशेंच जालें इतली सगळी परिस्थिती राजकीय परिस्थिती आसून सुद्दां तांकां उमेदवार चूज करपाना थंयच्यानूच ना कोणाक दिवपाचें ना जालें न्ही. आनी एक बीजेपीचे आतां हे सगळे मायनस पॉयंट आमी उलयले बीजेपीचे कांय प्लस पॉयंट आहात ते लक्षांत घेवया. बीजेपीची प्लस पॉयंट म्हळ्यार तांचे मरे 1-to-1 मार्किंग प्रत्येक घर ताई फाटल्यान तांचो एक कार्यकर्तो आसता त्या घराचेर लक्ष दवरता तो वोटींग करपाक येतलो तो भायर सरतलो लक्ष आयलें न्ही. हें काँग्रेसी कडेन ना निमाणें कशें आहा जरी कितलेंय वायट वातावरण जरी आसलें आमी विधानसभा इलेक्शना कडेन पळयलां इश्यूज खूब आसतात पूण ते इश्यू मतदाना कडेन परावर्तीत करपाक काँग्रेसीक अपयश येता. कित्याक तर तेंचे कडेन कार्यकर्तेच आसना. बीजेपी कडेन एक कार्यकर्त्याचो एक बेज आसा सामको ते बूथ लेवला पासून मंडळ समिती मेरेन तेंचे जे आसा न्ही ते सोशल मिडियाचो तांचो जो सेल आसा इतलो एक्टीव आसता बरोबर की ते तुका लास्टाच्या 15 दिसाक सारकें कितलें ह्या वेळा जरी दक्षिण गोंयान मतां फुटून भाजपाक फायदो जावपाचो जी पळय विधानसभे वेळ परिस्थिती आशिल्ली तशी जरी नासली तरी सुद्दां चड आमदार तांचे बरोबर आसात. तांचे कडेन 1-to-1 मार्किंग म्हणजे कार्यकर्त्यांची संघटन तांचे कडेन संघटन हें जर पळयत न्ही जाल्यार बीजेपीक खंयचोय कॅन्डिडेट डील जाल्यार तसो त्रास जावपा ना. हे सगळे उणेव हेतून भरून येवं शकता. पण दुसऱ्या अर्दान पळय म्हणटा दुसऱ्या अर्दान आतां जे पळय कितें लिस्ट काँग्रेसचें येता ते काँग्रेसची विचित्रशी लिस्ट येता न्ही आनी काँग्रेसूय संभ्रमान आसा इतले बीजेपीची परिस्थिती तेचो फायदो काँग्रेसूय घेवंक शकना. म्हाका आज एक काँग्रेसचो लिडर एक सामको तावून सांगतालो जर पल्लवी धेंपेक जर दिलें जाल्यार मोठ्या प्रमाणाचेर लोक काँग्रेसीक मत दितले म्हणून पूण अशें वातावरण ना न्ही. सर अशें आमी पयलीं अशें गजाली की पल्लवी धेंपे वीक कॅन्डिडेट जावंक शकता हे पूण तेंचें म्हणजे जें कार्य आसा तें सुद्दां थंय मोठ्या प्रमाणान आसा तेंकां लेगसी एक आसा तें उलयतात. नाही धेंपो थोडे जर एक म्हणल्यार फुटबॉल ताका लागून साश्टी एक फुटबॉलाक तांकां तांणी त्या अर्दान नोकऱ्यो दिल्ल्यो आसात मायनिंगान काम आसा आनी धेंपो फॅमिली आनी मायनिंग हाचें एक बरें नातें आसा बट ताणें लोकांक बरें केल्यात अशें म्हणपी म्हाका खूब जाण मेळटात. एक सर बिझनसमॅन व्हडलो म्हाका एक अशें उलयता लागलो पल्लवी धेंपेक जर दिता तिकीट जाल्यार खंयच्या मनशाक कापासत आहा म्हणजे बाबा धेंपो हाच्या अगेन्स्ट वचपाची. मागीर तूं म्हणटा राजकारणी म्हाका एका बीजेपीच्या फुडारान सांगलें तें अशें की धेंपो इंडस्ट्रीन इरिस्पेक्टीव ऑफ पार्टी सगळे राजकीय नेत्यांक मदत केल्या तातूंत भितर रिजनल पार्टी धरून सगळे आसा सो ते अगेन्स्ट सुद्दां करपा आयल्यार लिपूल करचें पडटलें ओपनली कोण करूं शकना. एक्झॅक्टली. सो हे फॅक्टर जे आहा हाका लागून इलेक्शन इंट्रस्टींग हाका लागून आनी एक सांगता बीजेपी ज्या अर्थान हे सगळे सावध पावलां घालतात ताका लागून कितें जालां की स्पेक्युलेशन वाडलां तांच्या मनात एक दुबाव असो काय वाडला ते आभास निर्माण करतात काय अशे तरेची परिस्थिती जाल्या सो ताका लागून
पत्रकारी स्पेक्युलेशन करपाक लागल्यात, पत्रकार वेगळे वेगळे नजरेन बातमी दिवपाक लागल्यात, नाजाल्यार चर्चा पत्रकार जाता. अशें आसूं शकता पत्रकारांक तेच बीजेपी वाले भितरल्यान बातमी थोडे नांवां सोडटा आणि कितें रिएक्शन येता छापून येतरू हे पळयता आसतले, अशें आसूं शकता. बट स्पेक्युलेशनां खुबशे फावट खरीय जाल्लीं आसा, अशें ना की सगळीं स्पेक्युलेशनां रॉंग जाल्या. सो अशें म्हणपाक शकना आमी की बाबा म्हणून बीजेपीचो प्रेसिडेंट आज मेरेन सुद्दां आज चडकून राती जावंक नांव जाहीर जावपाक, पूण तो अवघे 3 ते 4 वरां नांव जाहीर जावपाक उरलें आसतनाय तो सावधपणान प्रतिक्रिया दिता. पत्रकार जेन्ना ताका विचारता तेन्ना तो म्हणटा पळय कांय नांवां आसात, भायलूय जावंक शकता. हय, ते सांगनात ते. पूण ते म्हणटा कितें की ना ते दिल्ली ठरयतले, दिल्लीक ते आसा, तांचे मुखार आसा, ते लिस्ट पावलां. 2 दीस पयलीं ते म्हणटाले की ना आमी वचपाची गरज ना. आज ते म्हणटात की मुख्यमंत्री गेला, पूण मुख्यमंत्री ह्या मिटिंगेकच वचलो असो ना. पण ह्या दिसांनी जर म्हणजे फाटले 5-6 वर्सांनी जर पळयत जाल्यार बीजेपींतली जी कार्यशैली आसा न्हू तेतूनय खूब बदल जाला. सगळे दिल्ली ठरयतात ही गजाल खरी आसा. म्हणजे ह्या लोकांक विचारता आसतले ते प्रदेश पातळीचेर, पण थारोवपाचें डिसिजन घेवपाचें जें आसा तुवें पळयलें आसतलें मध्य प्रदेशाच्या विधानसभेच्या हितून सेंट्रल मिनिस्टराक तेंच्यांनी विधानसभेन धाडलें थंय वचा म्हणून तुमी काम करा म्हणून खुबशे जाणांक सारकें. सो तेका लागून म्हणटालो हांव ते की- कशें करतात इंदिरा गांधीची वेळ जे जाल्लें न्ही स्ट्रॉंग जेन्ना सेंटर जाता हय अति स्ट्रॉंग जाता तेन्ना स्थानीक लेवलाचेर राज्यांची स्थिती आनी राज्यांचे लिडर दुबळे जावपाक लागतात. दुबळे सो तशेंच परिस्थिती त्याय वेळ तशेंच आशिल्लें पळय. एक हांवें फोटो बरोबर पळयलो की इंदिरा गांधी बसल्या एक व्हडलें टेबल आनी सगळे दादले लिडर अशे सकयल बसले. दिनवाणे चेहरे करून उबे आहात. सो द रियल मॅन इन Lady पॉलिटिक्स power. म्हणून अशें एक तर बरी कोणी तरी म्हणली ना ती ताची केल्ली. सो आजही परिस्थिती तशीच तशीच आसा. स्ट्रॉंग लिडरशीप केंद्रान निर्माण जाल्या. स्ट्रॉंग लिडरशिपीच्या नांवार लोक मतदान करतात. म्हणजे इतली परिस्थिती येयल्या की आमी ही 3 नांवां सेंट्रलाक धाडल्या हे सुद्दां सांगपाची ताकद उरूना. म्हणजे तो हे ना कित्याक ती तिनांतले ते सोडून खंयचे चवथे येवंक शकता. येवं शकता अशें ते म्हणटात की ते म्हणटात कारण आतां केंद्रीय नेतृत्व न्ही स्थानीक लोकांचें सर्वेक्षण जिखून येवपी उमेदवार हें जरी आसलें स्थानीक लोक स्थानीक पक्ष जेन्ना सर्वेक्षण करता ताचेर पूर्ण विश्वास दवरना. कारण केंद्राचो स्वतंत्र सर्वे आसता अशें बीजेपी वालेच सांगतात. सो जेन्ना गोंयचे लिडर केंद्रीय नेतृत्वाक मेळपाक वतात म्हणजे गोंयचे लिडर जेन्ना अमित शाहक मेळपाक वतात अमित शाहच्या टेबलाचेर गोंयचो फॅक्च्युअल पॉलिटिकल रिपोर्ट आसता ताजे पॉयंट्स तांचे कडेन वचून आसतात. सो इतले स्ट्रॉंग इतले स्ट्रॉंग लिडरशीप स्ट्रॉंग नेटवर्क आनी ताका लागून गोंयचे लिडर वता ते भीत वता. कितें बाबा हाचे कितें आपल्या फुड्यान थंय खंयच्योय पुडयो फोडूंक शकना आमी हें खबर आहा तेंकां. एक्झॅक्टली म्हणून म्हाका दिसता हे डिले जावपाचें कारणूय तेंच दिसता सामकें की तांचे ते एक मुद्द्याचेर जे सगळे सारके स्क्रुटिनी कन्विन्स करू करूनच शकना कन्विन्स करू शकना. अमक्याकूच दी सामकें तेका दिव किंवा कित्याक नाका. आणि दुसरें म्हणजे कितें एक म्हणजे म्हाका दिसता हांकां कॉन्फिडन्सय आसून एक जर हांकां कॉन्फिडन्स जाल्यार ते सांगू शकताले अमक्याक तिकेट दी आमी निवडून हाडटा. आनी आज हांव दनपारां सदानंद शेट तानावडे बीजेपीचे अध्यक्षा कडेन हांव उलयतालो ताका हांवें तेच म्हणलें की निमाणें इतलें तरी आमकां सांग ती बायलच मरे. ते ताणें सांगता ते. ना ताणें म्हणलें 90% पूण अजुनूय 10%चो दुबाव तांचे मनान आसा. सो एक म्हजे कोतान एक दक्षिण गोंयाक ते बायलेक कॅन्डिडेट दितले. ती बायल राजकारणां भायली आसूं शकता बीजेपीच्या कॅडराची भायली आसूं शकता तिका एक नितळ चेहरा आसा आनीक ह्यो नितळ चेहरा घेवन ते जे पळय आपल्याक जे पळय वेगळे वेगळे कितें दाग लागपाची शक्यता किंवा लागल्यात ते पयस करपाचो प्रयत्न करतात. पूण आयज तरी हो सस्पेन्स सोंपतलो अशी आमी आशा आज अशें म्हणलं ताणें उशीर सुद्दां जालें जाल्यार आमी तुमकां दितले म्हणले. सो हेडलायन दवरया मरे. पळय आयज तरी 7-8 मेरेन तरी येवपाक जाय अशें दिसता. कारण तांची आयज मिटींग स्टार्ट प्रिंटींग वर्तमानपत्राची सुरू जाता अंदाज एकाक तोपर्यंत तरी येवपाक जाय. एटलीस्ट 11 मेरेन तरी. आमी आतां उलयतना मुख्यमंत्री दिल्लीन आहा. हय ना पूण मुख्यमंत्री दिल्लीक पळय जो गेलो तो तो दुसऱ्या NDP कार्यावळी खातीर गेला. कार्यावळीक गेला आमकां तो खबर ना. स्पेसिफिकली तेका लागून वचूना. पक्षा संदर्भात पार्लमेंटरी खबर बोर्डाचो ना न्ही तो येतना कोणाक मेळत मेळूं शकता की मेळूं शकता पार्टी आनी माण पॉलिटिकल न्ही तो दिल्ली आहा म्हणटा ना बट इतल्यो इजी अपॉयंटमेंट्स मेळना खंय न्ही अमित शाह. ना मेळटा ते कशें जाय जाल्यार कितेंय मेळटा. बीजेपीन भितर कशें आसा बीजेपीन भितर तो मेळटलो एक नेटवर्कींग सॉलिड आसा. बरोबर. सो ह्या नेटवर्क आयज तेचो मुख्यमंत्री खंय आसा हे तांकां दिल्लीन खबर खबर आसता. आसता. म्हजो बाबा मुख्यमंत्री प्रोग्राम अमक्या जाग्याचेर आसा. आसा. हय, सामकें खबर सामकें आसा. सामकें तूं एक जोक जाणा मरे एक मंत्री खंय एका प्रोग्रामाक वचपाक भायर सरलो आपल्या घरा कडल्यान
जाल्यार ताका मोबायलाचेर फोन आयलो की तुवें जीन घाल्या, तूं ऑफिशियल मिटिंगेक वता, तें जीन काडून मिटिंगेक वता. तो ताणें घरा कडेन गेलो खंय आपल्याला ऑफिशियल म्हणजे सारकी फॉर्मल कपडे घालून गेलो खंय. इतली नजर सगळ्याचेर आसा. सगळ्याचेर आसा. सो ह्याच पॉयंटाचेर आमी म्हाका दिसता थांबुया आनी आयज जशें सरानूय म्हटलें की आयज तरी आशा बाळगुया की फाल्यांची हेडलायन ही कोण दक्षिणेचो उमेदवार ह्याच्या नांवा सकट आसतली किंवा हो उमेदवार म्हणून आसतली आनी ती आनी सगळ्यांना आमकां वाचपाक पत्रकारांनी मेळटली. दुबावांतल्यान तुमी पयस करता. आमकां आनी नवे कॅन्डिडेट कार्यकर्त्यांक संभ्रमान दवरले अशें न्ही, आमकांय पत्रकारांक इतले दवरचे न्ही. न्हू नाल्यार मदन रात आतां लिस्ट ना आमकां नवी नांवां आनी सोदची पडटली कोण नवे. सो आमी हांगासर थांबता. हो नियाळ आमी वेंचणुकेचो असोच तोणया मेळच्या माध्यमांतल्यान घेतात. डेली अशा तरेचे प्रोग्राम आमी घेवन येतात, वेगळी चर्चा घडोवन हाडटात. आयजूय अशे तरेची चर्चा करपाचो आमी यत्न केलो, फाल्यांय जातली, परवांय जातली. सो तुमी पळयत रावात तोणया मेळ आनी गोमंतक TV.